नमस्कार. मार्ग देवो भव या मालिकेन हांव बिपिन खेडेकर तुमचे स्वागत करता. नकळत घडिल्ल्या आणि जाणून बुजून केल्ल्या चुकांचे निदर्शन घडोवपाचो हो आमचो उद्देश. आमी जाणात की ज्या मनशाक जन्म मेळा ताका मृत्यू हो अटळ आसा, पूण कांयशा क्षुल्लक कारणाक लागून मृत्यूची दारां ठोठावप हें कितपर्यंत योग्य हें तुमी थारायात. आमच्या ह्या समृद्ध गोंय राज्यान दिसावरवी कितलेशेच अपघात आमी पळयतात. रस्त्यार खडी घातल्या कारणान जाल्लो अपघात, हायवेर कोणी गोरवां सोडल्या म्हणून जाल्लो अपघात, तर कोणी मोबायलाचेर फोनार उलयतना गाडी चलयतना अपघात. तशेंच आमी आयकलां स्कुलांनी भुरगीं स्टंट्स करतना जाल्लो अपघात. हें कितले तेंप चलपाचें? फाटींच तुमी आयकलां आसतलें डॉक्टर मंचेली सारकी प्रख्यात दोतोर, ज्यांनी सामाजीक दृश्ट्या खूपच योगदान दिलां, ती आमच्यांतल्यान एक बारीकशा अपघातान ना जाली. तशेंच एक स्कुलाचे पीटी सर, फाटींच तांकां सांकवाळ अपघात जालो आनी ते आमच्यांतल्यान ना जाले. आयकुनूच भंय दिसता. अशाच कांय कारणाक लागून घडिल्ल्या अपघातांची जाणीव आमी ह्या कार्यावळींतल्यान करतले. आयज आमी काणकोणच्या रतीश सावंत ह्या तरुणा बाबतींत जाणून घेवया, जो त्या दिसा घरांतल्यान भायर सरलो खरो, पूण घरा परत पावलोच ना. ही गजाल आसा काणकोण तालुक्यांतली. वेड्या वाकड्या वळणांतल्यान निलगिरीच्या पालव्यांतल्यान येवपी अशें हें पर्यटनात्मक स्थळ. गांव आनी शहर ह्या दोनीचो असो संच आसपी हो तालुको. महाराष्ट्र, गोवा आनी कर्नाटकांतल्यान भरधांव धांवपी कोंकण रेल्वे सुद्दां काणकोणच्या ह्या निसर्गाचो आस्वाद घेतल्या शिवाय वचना. 16व्या शतकान क्षत्रिय समाजान बांदिल्लें मल्लिकार्जुन देवूळ ह्या भागांत आढळटा. 2004 सालान बांदिल्लो काणकोणचो भव्य बस स्टँड हो आपल्या वेगळ्या आनी आधुनीक आकाराक लागून संपूर्ण देशभर प्रसिद्ध जालो. 3 वाटेंनी नैसर्गिक हिरवळ आनी 4थ्या वाटेन उत्तुंग समुद्र अशा ह्या लक्षवेधी बांदणीचो हा काणकोण तालुको. ह्या तालुक्यान रावपी रतीश सावंत हाका 15 जून 2012 ह्या दिसाक अपघात जालो. हांव काणकोणचो अनंत सावंत, रतीश राघोबा सावंत हाजो काका. जुनाच्या 15 तारखेक तो घरच्यान कॉलेजीक वतना गोरवांक लागून हो एक्सिडेंट जालो. तर हो एक्सिडेंट कसो जालो हाजे बद्दल हांव थोडक्यात सांगतां. रतीश एज युजल 7:30 घरच्यान भायर सरता आनी आपल्या ड्युटेक मल्लिकार्जुन कॉलेजीक 8च्या पयलीं पावता. त्या दिसाक सादारण 7:45 तो चावडेर पावल्लो. तितल्यांक पावस येवपाक लागलो म्हूण तो मातशें स्लो जालो आनी एक फुडल्यान ट्रक येतालो. तो ट्रकूय स्लो येतालो, पूण 2 बैलांची झगडी रस्त्याच्या बाजूक चालू आशिल्ली. ती झगडी चालू आशिल्ल्यान रतीशान ती रस्त्या भायर आसात म्हणून तो मातशें सायडीक रावलो, पावस बी आयलो म्हणून. इतल्यांक एक तिसरो बैल एकटें पळोवन एक बैलान दुसरी बैलाक धिमणी मारली आनी ताणें बॅरिकेड्स आसात रस्त्यार घातलेली, ताजी वेल्यान ताजेर उडी मारली. मोटरसायकलीचेर ताजी पडली आनी तो सारकोच टायराच्या फाटली चाकांक सांपडलो आनी ताजें दुखद निधन जालें. एकत्र कुटुंबाक जन्माक येवन ल्हानाचो व्हड जाल्लो रतीश आपल्या भावंडां मदीं आनी आवय बापायचो लाडको. हालींच ताचें लग्न जावन ताका एक 6 म्हयन्याचो भुरगोय आसा. पूण नकळत रतीशाचेर काळाची झडप पडली आनी तो तांच्यांतल्यान ना जालो. आयकूनच मनाक त्रास जाता. आपल्यातलो मनीस अकस्मात ना जावप कोणाकूच हाचें भान आसना. 15 जून 2012 हो दीस जेन्ना उजाडलो तेन्ना घरांतल्या कोणाकूच अंदाज नाशिल्लो की हो दीस तांकां अशा तरेन याद दवरचो पडटलो. त्या दिसा सकाळीं तो जेन्ना कामाचेर भायर सरलो तेन्ना
जाले राव वाटता ही पळय चा दवरता आणि तुमका किती आता हाडू की मागीर घेतात आणि बाबा आज किती नवीन पेपरार काय सदाचेच काय ना रे सरकारान आमच्या सारख्या शेतकऱ्यां खातीर कितेंय नवीन येवजण्यो सवलती जाहीर केल्यात काय म्हणून वाचतालो. आणि कालची मॅच किती झाली ती रातचो मातसो बेगीनच न्हिदलो इतले दिसता इंडियानी मॅच सिद्धेश अरे बाबा साखर सोपत आयला घरात तू हाडटा मरे बरें बाजारांतल्यान येतना घेवनूच येता. तू बाजारात वतलो जाल्यार म्हाका आनी थोडे सामान जाय. तशें जाल्यार बरोवनूच घेता सांग. साखर गव्हाचें पीठ आनी मिरसांगो 2 न्हावपाचे शाबण पुरो. बाबा कितें जालें आसपाक तुका पळयतकीर मरे म्हाका म्हज्या भुरगेपणांत याद जाता. तुज्या सारखीच कामां करता करता जाणटो जालो हांव ओगीच न्हय म्हजे केस धवे जाले. तुका मरे हाजे फुडें मोठो व्हड संवसार पळोवपाचो आसा. बरें तुमकां कितें जाय बाजारांतल्यान म्हाका कांय नाका तिणें कितें सांगलां तें तूं हाड म्हजें बरें आसा. सिद्धे स्मिताची कितें खबर कळ्ळा? हॅलो भायर सरतालोच पूण 100 वर्सां आयुश्य तुका आतांच तुजी याद काडिल्ली आईन. हय तशें 2 मनशांक सांगून दवरला गो हांवें. हय तेजें टेन्शन घेवं नाका तूं जातलें तें. हय आनी अथर्व कितें म्हणटा आमचो ओके बरें बरें ओके हय दवरता. ह्या वाठारान मायमुगान वावुरपी तशेंच आपल्या वांगड्याच्या एका उल्याक धांवपी आनी आपली जबाबदारी अचूकपणे पार पाडपी हो रतीश मायेस्त असल्या कारणान आपल्या फ्रेंड्सां मदीं जाय आशिल्लो. खेळाच्या बाबतींत म्हणा किंवा खंयच्याय सणाच्या तयारी बाबतींत एकदम उमेदी. आपलो आवडतो खेळ क्रिकेट खेळपाक तो कसोय बसो वेळ काडटालो. आपल्या वांगड्याक घेवन सगळ्याक भोंवप तशेंच खंयच्याय मित्राक जरी कितेंय सल्लो किंवा मदत जाय आसल्यार एकदम तयार आसतालो. रितेश क्लासी आसतना आमी एक बरोबर शिकताली पकड मारताली आनी आमचे कडेन ताची एक बसप जातालें. एक 40 जाण एक कडेन बसतालीं आमी. ताचो एक क्लोज फ्रेंड आसलो. जेन्ना ताचो एक्सिडंट जालो ताणें येवपाचें सोडून दिलें आनी आमी एक फावट अशीच एक इन्सिडंट जालो म्हणटा बायक घेवन गेल्ली आनी पोलिसांक कट मारून आमी पयसल्यान गेलीं आनी रितेश स्ट्रेट गेलो. वाटेर मेळोन विचारपाक लागलो कितें लायसन ना. आमी सांगलें आमचे कडेन लायसन आसा हेल्मेट ना. पूण लागलो अशें करता तुमी कोणा म्हूण मोगतली म्हण. आमी ताका क्लासीक खूब मिस करता. टिचर्स सर सगळीं मिस करता. एकलो ना स्टुडंट म्हणून तरी दूख जाता. क्लासी भुरगीं म्हणटा ताजे वेल्यान आमी सगळीं क्लोज आयलीं म्हण नाजाल्यार कोणा एकमेकाची पडोन गेलें नासलें. आतां ह्या इन्सिडंटा लागून आमकांय बी खंय गोरवां बैल पयलें की आमकां भंय दिसता. रितेशाक अशें घडलां जाल्यार आमकां केन्ना कितें घडपाक शकता. हो स्वभावान इतलो बरो आशिल्लो की ताज्या स्वभावाचे बद्दल ताज्या कॉलेजींतले मित्र सांगूंक शकतात. तो केन्नाच कोणाच्या खातीर असो त्रासदायक म्हूण नाशिल्लो म्हणून ताजे मित्र आज तो ना जातरेच हळहळ व्यक्त करतात. आज आमचे फॅमिलीचेर इतली मोठी हें एक कृत्य जाला ताका लागून ताजी बायल आज अंथरूण धरून आसा. एक 5.5 म्हयन्याचो भुरगो आसा. ताका पळयतरेच म्हज्यानी बी चड उलोवपाक जायना आनी अशें गोंयच्या आनी कोणाकच घडची न्ही
हे म्हजे सामके मागणी आसा आनी तुमी हातूंत एक पळयतले की गोंयांत आनी अशें कितें घडना हाजेर तुमी कितें तरी खबरदारी घेतले अशें म्हाका दिसता. असो हो रतीश फुडें घडणाऱ्या घटनेची जाणीव नासतना आपल्या कामार वतालो. खरें तर आमी अशें म्हणटात की जेन्ना वायट कितें घडपाचें आसता तेन्ना देव आमकां ह्या बद्दल पयलींच सावध करता. पूण त्या दीस अशें कितें घडिल्लें? कितें म्हणटात रे ती? अथोर बाबू बी बरो आसा न्हू? आसा बाबा दोगांय बरी आसा. पावस आनी हाताचो येवपाक जाय आशिल्लो. राव रे हो रेनकोट घे तुझो. हो पावस आणि वचपाचो ना दिसता, पडत आसा. सावकाश चल. येता हा सावकाश चल. वेळ जाल्यार कोता येता.